नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंय झिरो कार्बन एमिशनाच्या दिशेन मुख्यमंत्र्यान 20 कदंबा एसी इलेक्ट्रीक बसींचे लोकार्पण केलें. आतां मेरेन कदंबांच्यो 20 EV 54 लाख किलोमीटर चल्ल्यात. तांणी प्रदूषण बऱ्यापैकी उणें जाता. फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर कदंबाच्या ताफ्यांत आनीक 100 EV बसी हाडपाचो सरकाराचो प्लान. दरेक पेट्रोल पंपाचेर EV चार्जिंग स्टेशनाचोय विचार चल्ला. आतापर्यंत 54 लाख किलोमिटर्स हे बसीस रन जाल्यो, जेणे करून 3600 ऑफ कार्बन इमिशन रिड्यूस जाले. आमी विचार करता कितले कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले. 3600 कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक पावले. हाज्या फुडें जेन्ना 100 बसीस येतले तेन्ना कितल्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन इमिशन आमी रिड्यूस करपाक शकतले ताचो विचार करात. सरकाराचो विचार आसा की ग्रीन एनर्जी खूब मोठ्या प्रमाणात सर्क्युलेशनान हाडप, जेणे करून कार्बन इमिशन्स खूब मोठ्या प्रमाणात कमी उरतले. आनी ताकाच लागून इवन दो द प्रायवेट व्हिकल्स म्हणजे 2 व्हिलर्स, 4 व्हिलर्स, बसीस हे सगळे इलेक्ट्रिकल चार्जिंगाचेर वचपाची गरज आसा. आनी टायम टू टायम सगळ्या पंप जे आसात, पेट्रोल फ्युएलिंग पंप, हाजेर चार्जिंग स्टेशन्स सगळी कडेन अवेलेबल करप. गव्हर्मेंटाच्याय जाग्यांनी जायते कडेन चार्जिंग स्टेशन्स आमी फुडल्या येता त्या वर्सभराच्या कार्यकाळात वेगवेगळे कडेन चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल करपाचे आसा. केंद्राच्या आदारान गोंय खंय प्रदूषण मुक्त येरादारीचो प्लान करता. म्हाका दिसता जुलय एंड म्हणल्यार आमकां प्रॉमिस केल्ल्यो एनदर 100 बसीस एड जातल्यो, म्हणजे 150 बसीस. पर्यावरणाचे आमी कितले राखण करता, पर्यावरणाचे कितली काळजी आसा हे सरकारा, डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारा हेजेर काडटा. आनी हांव हाल्ली फॉलोअप करीत आसा. हांवें 500 सुमार बसीस आमचे मान्य नितीन गडकरी कडेन मागलेले आसा. दुसऱ्योय बसी तेणें दिला म्हणटा, हांव तेज्या संपर्कान आसा. तेच बरोबर मुद्दम हांव आनीकूय सांगपाक सोदता, आमचे जे बस स्टँड आसा ते डेव्हलप करपा खातीर बस पोर्ट कशें तेणें डेव्हलप करून दिता म्हूण सांगला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणून सिद्धरामय्या फिक्स. 4 दिसांच्या वाटेघाटी उपरांत DK शिवकुमार पॉवर शेअरिंगाक तयार जालो. सध्या उपमुख्यमंत्री दुसरो उपमुख्यमंत्री आसचो ना. सोनिया गांधीन DKशीक थारायलो. लोकसभा वेंचणुको आशिल्ल्यान पक्षाच्या बऱ्या खातीर आपूण तयार जाला म्हणून DKशी मिडिया कडेन उलयलो. सोपुतविधी फाल्यां शेनवारा. आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री DK शिवकुमार जी काम करेंगे. कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है. कांग्रेस पार्टी गरीब, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक नया रोल मॉडल कर्नाटक के अंदर पेश करेंगे. ब्रांड कर्नाटका का निर्माण करेंगे. 20 तारीख को ओथ होगी. आज शाम को विधायक दल की बैठक है 7 बजे बेंगलोर में. 20 तारीख को 12:30 बजे मंत्रिमंडल की शपथ होगी. मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ कई और साथी भी मंत्री पद की जिम्मेवारी ग्रहण करेंगे. IAS सचिव संजीत रॉड्रिक्सा कडेन स्मार्ट सिटीचो MD CEO जबाबदारी दिल्या. मुख्यमंत्र्यान उचेले बसकेत कामाचो रिव्ह्यू घेतलो. निर्णय घेवंक संजीताक फूल पावर दिल्या. ताका पणजे CCP खबर आसा. 24 वरांत 3 शिफ्टींनी 15 जून मेरेन मेजर काम सोंपोवंक सांगलां. इंटर डिपार्टमेंट कामां उरता जाल्यार शॉर्ट टेंडरान खंय तडीक लावपाची. मोदी सरकाराच्या मंत्रिमंडळात अकस्मात मोठो बदल. कायदो मंत्री किरेन रिजिजूक देंवयलो. ताका भूशास्त्र मंत्रालयात घाला. राजस्थानाचो अर्जुन राम मेघवाल नवो कायदो मंत्री. सुप्रीम कोर्टा कडेन जुईजाचे नेमणुकेक कॉलेजियम वेवस्थेविशीं जाल्लो वाद रिजिजूक भुजलो म्हणून कळटा. रिजिजूच्या कार्यकाळात कॉलेजियम वाद भौशीक जालो. गोवा बोर्डाच्या 10वीचो निकाल फाल्यां सांजे 4:30. 10वीच्या परीक्षेक रिपिटर्स धरून 20,476 भुरगीं बशिल्लीं. 10,074 चलयो, 10,402 चले. कोविडाच्या अरिश्टाक लागून 2 टर्मांनी परीक्षा जाल्ली. दोनूय टर्माचे मार्क एकठांय करूनच फायनल रिजल्ट जाहीर जातलो.
येता ते शिक्षणीक वर्सा सावन आदले भशेन एकूच वर्सुकी परीक्षा. SSC चो रिजल्ट जो आसा न्ही तो शेनवारा 20 तारखेक 4:30 जाता. So at 4:30 the result will be available online for all the candidates. So about 20,476 they have registered for this examination. तातूंतले 10,074 they are स्पेशल भुरगे 425 बशिल्ले आणि NSQF सब्जेक्ट घेवन NSQF सब्जेक्ट इज द 7th सब्जेक्ट आणि जेणे NSQF सब्जेक्ट घेतला तांच्या खातीर पासिंग क्रायटेरिया जी आसा ती दे कॅन पास इन एनी 6 out of 7. सो बेस्ट 6 out of 7. पणजे मार्केटांत सोप्याचे पयशे दांपाच्या केशींत दोशींचेर सिव्हील आनी क्रिमिनल ॲक्शन जातली. कमिशनराची शिटकावणी 10 ते 15 वर्सां जाली हे कलेक्शन चल्लां म्हूण कळटा. ह्या काळांत उदय मडकयकारूय महापौर आशिल्लो. ताका खबर आसूंये म्हूण शिनाल. सोप्याचे पयशे खंय वता ते आपल्याकूय कळपाक जाय म्हणून कमिशनर उलयला. पणजे मार्केटांतले सोप्याचे कांड एक्सपोज जायत सावन हे पयशे कोणाक वता ह्या कांडा फाटलो मास्तर कोण काय म्हूण सगळ्यांकूच प्रश्न. 4 दीस जाले बापूय पूत आमदार महापौर दोगूय तोंड उगडिनात. बोट कमिशनरा कडेन. कमिशनरूय तोंड उगडूंक आनी तोंड दाखोवंक तयार नाशिल्लो. निमाणे स्मार्ट सिटीचे मिटिंगेक आयिल्ले कडेन मिडियान ताका गाठलो. हो प्रकार 10-15 वर्सां सावन चल्ला म्हूण खंय ताका कळ्ळा. Worker has given a statement that he was told by the previous market supervisor. Who is that? Nagesh Kadri somebody. So he has been issued a show cause notice. He has been told why I should not suspend him pending inquiry. A worker who was collecting it has been derostered. So now I am doing detailed inquiry because I have been told that this system was going on for the last 10 years or more. 10 years? Yeah, that's what has been given. The statements the workers have given. So how much the amount could be coming to? No, I am doing a detailed inquiry now. I want to know who has benefited out of this. हे पयशे खंय वता ते आपल्याकूय कळपाक जाय म्हूण कमिशनर उलोवन दाखयता. What has been told to me was that the worker was collecting the SOPO, giving to the supervisor. Supervisor was depositing in the municipal treasury. Municipal treasury. Yes. Now, how do I verify what exactly, how whether the worker or supervisor is telling the truth? माझ्याकडे काही ना नो. होय. तो फाल्यां आपल्याला 10% येयला, 50% येयला जाय. How will I verify? If there is a receipt given. Accountability ते पैसे येयला पाहिजे जास्त. So whatever has happened, I am quite shocked. So this should not have happened. सोपो कांड एक्सपोज करपी आदलो महापौर उदय मडकयकाराचेरूय शिनाल. Probably he should have been knowing. He was also mayor of the corporation. दोशींचेर खंय सिव्हील आनी क्रिमिनल ॲक्शन जातली. I will do a detailed inquiry. Whoever has benefited, if at all somebody has benefited Everybody linked. out of this illegal gain, जाल्या जर कोणाक थंयसर न्हू जाल्यार ताका सारकी कडक हें आसलें डिरेक्शनांतलें सिव्हील एंड क्रिमिनल एक्शन. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेवया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. आता पळोवया राती उसरां आयिल्ली खबर. 30 मे ते 30 जून ह्या दरम्यान जे वेगवेगळे कार्यक्रम करतले ताचे भितर मेजर 2-3 जे कार्यक्रम आसा ताचे भितर 21 तारखेर 21 जून योगा डे आसा जे आमी ठरयल्लें आसा की सगळ्या मतदारसंघा भितर त्या कार्यक्रम जातलो आनी वेगवेगळी प्रदर्शनां जे केंद्र सरकारचे 9 वर्साच्या कालावधीन जे कार्यक्रम केल्ले आसा त्याचे प्रदर्शनूय त्या मतदारसंघा भितर लागतलें. आमचे लोकसभे खातीर उत्तरेक आमचे श्रीपाद भाऊ आसात ते मंत्री आसात त्यामुळे सगळ्या कार्यक्रमा भितर त्यांचो इनवॉल्वमेंट आसतलो. खासदार चषक जे आसा ते आमी त्यांच्याच लिडरशिपीच्या अंडर केल्लें आसा. दक्षिणे भितर आमी ठरयल्लें आसा की खासदार चषक सादारण आमी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या दरम्यान करतले. मुख्यमंत्र्यान त्या दिसूय सांगिल्लें आसा साखळेच्या सभे वेळाचेर की सगळ्यांनी भाऊ फाटल्यान उबे रावूंक जाय म्हणून. पर्सेंटेज वायज आनी मतां जी आमकां पडला गेल ते इलेक्शनान ह्या इलेक्शनान आमकां मायज वोटींग पडला. आतां कितें जालां देर हॅज बीन वोट देर इज वोट वीच इज शिफ्टेड फ्रॉम जनता दल एस टू काँग्रेस. होच फरक आहा. आमचो वोट बिलकूल उणें जावना. इन स्पायट ऑफ दॅट
as many as means less than I think कितले seats आमचे 50 seats less than 5,000 votes margin 5,000 votes म्हणजे गोंयान 500 समजलो न्हू आणि there are as many as 40 seats where it is less than 300 margin म्हणजे 3,000 so in Goa it is like 3,000 and as many as 11 seats it is less than 100 in real statistics asa so it is just touch and go not that they have won a big victory and mata jenna amka mais पडला ऑलरेडी इलेक्शन जाताच कर्नाटका लोक उलोवपाक लागले लोकसभे आमी जरूर मोदीजी हाडटले म्हूण सो इट इज नॉट दॅट वी हॅव लॉस्ट इन द रियल सेन्स इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बीजेपीच्या कमाईचे रॅकेट जाला लोकांच्यो जमनी लुटप सोडून कांयच ना काँग्रेसीचो आरोप 224तले 76 प्रकल्प तयार जातात बाकीचे खंय काय म्हणून प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकराचो प्रश्न आयपीबीन क्लियर केल्ल्या प्रकल्पांनी 8,076 नोकऱ्यो फक्त 55 गोंयकारांक डाटा मागल्यार खंय लिपयतात इंदर इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड कितले गोंयकार कितले नॉन गोंयकार जाल्यार तातूंत हो उत्तर कितें दिता जाणा गोवा आयपीबी डज नॉट मेंटेन द डिटेल्स ऑफ नेम्स address, age, qualification, their date of appointment, status of the job. So January तो सांगता डेटा कलेक्शन आमचे चालू हा आणि मार्चान तो सांगता की आम्ही काय डेटा कलेक्शन करना सो अशे 2 म्हयन्यान कितें जालें की तुका डेटा लिपोवचो पडलो जुलयान जो डेटा दिल्लो तातून एक कॉलम आशिल्लें कितें कॉलम आशिल्लें लास्टाक आशिल्लें मुद्दम पळयात एक्चुअल एम्प्लॉयमेंटाचे कॉलम आशिल्ले हांगा सो जेन्ना जानेवारी 2023 जेन्ना तांकां पळय विचारलें आनी जेन्ना तांणी सांगलें की डेटा कलेक्शन चालू आहा तेन्ना तांकां रियलायज जालें की कितें झोला तो फक्त 55 गोंयकारां दिला म्हणून मार्चाचें जें पळय उत्तर दिलां त्या मार्चाच्या उत्तरान हो कॉलमूच गायब सो म्हजो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर हे गोंयकाराचो जागो हे विकतात तातूंत गोंयकारांक कांयच बेनिफीट ना हे सगळे जुमला इंडस्ट्रीज हाडटात कमिशनां घेतात पूण ती इंडस्ट्री केन्ना चालूच जायना सो हाज्या वयल्यान स्पश्ट जाता की हे सरकार हे गोंयकारा पासत ना आनी हे गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना हे आज सिद्ध जाल्लें आसा शेनवारा करंजाळे दर्यादेग ते पणजे सांता मोनिका जेटी मेरेन माधय आमची माय मानवी साखळे जॅक सिकेराचो नातू जॅक सुखीजा वांटेकार जातलो माधय खातीर सगळ्यांनी वुमन न्हीत वांटो घेवचो म्हणून उलो विलिनीकरणा आड चळवळीचो जॅक सिकेर फुडारी आतां माधय खातीर ताजो नातू फुडें सरला म्हणून एक्टिविस्ट प्रजल साखरदांडे उलयलो दोतोर जॅक सिकेरान along with many others won लढो दिवन गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपाचे ताजे पासून वाचयले आणि तीच लिगसी तेन्ना गोवा वॉज सेव्ड फ्रॉम मर्जर आणि आता वी हॅव टू सेव आवर म्हादय रिवर फ्रॉम गेटिंग मर्ज इनटू कर्नाटका तो सेव गोवा मुवमेंट आशिल्लो फ्रॉम मर्जर आणि आता सेव म्हादय so that uniqueness is the grandson of that tall leader Dr. Jack Sikera that is Jack Ajit Sukhija आमच्या बरोबर आसात आणि आमकां आतां कळोंक जाय की माधय आमकां कितें दिता इन दिस एरा ऑफ क्लायमेट चेंज वॉट डज इट रियली गिव अस ते आमकां ड्रिंकिंग वॉटर दिता ते आमकां एग्रीकल्चर सपोर्ट करता इट प्रिव्हेंट्स आवर फील्ड्स फ्रॉम बिकमिंग सॅलायन एंड आमची बायोडायवर्सिटी राखता So Riyaga Lavan, it is very important that all of us have a connection with Madhai, and the best way to do it is by coming and participating and seeing the Madhai it is. And from there, I think from this connection, a lot of positive ideas will come. We'll get ideas how to take this movement forward and convince the government. केरला स्टोरीक मोठी थाकाय बंगालात फिल्माचेर घाल्ल्या बंदीक सुप्रीम कोर्टान स्टे प्रकरण सुनावणेक आसमेरेन ह्या फिल्माचेर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बंदी घालूंक मेळची ना खंडपीठान स्पश्ट केलां कायदो सुवेवस्थेचें कारण सांगून ममता सरकारान फिल्माचेर बंदी घाल्ली
तामिळनाडूतूय बंदी नासली तरी केरला स्टोरी स्क्रीनिंग करपी थिएटरांक कोर्टान सुरक्षा दिवंक सांगल्या. साळांतले दुधकार बेजार. वर्स देड वर्स दुधकारांक स्किमी ना. सवलती दुधकारा मेरेन पावना. गोरवां बरी ना जाल्यार वेळार दोतोर मेळना. गोरवांक कितेंय दोस सापडल्यार दुधकारांच्या आंगार. सुमुलाक दूध घालतल्यांक मात खंय टायमार सवलती. सहकारी संस्थांक भायर मारून सुमुलाकूच दूध घालपाचें कारस्थान आसल्यार खंय सरकारान स्पश्ट सांगचें. ती परत जर धरान आनी कितें जालें जाल्यार ते कितें सांगतात ना ती 3.5 वर्सां तुवें पोसपा जाय, मरासर पोसपा जाय. म्हाका सांग एखादी गाय जर ती फॉल्टी जाली, एके गायचे हो अनिल बाबा रावत म्हणटा ते गायी हाडलेले, तेजे एके गायचे 3 पाने फेल जाले. तेणी आतां एप्लेन दिले, एप्लेन सगळें दिलें. आतां दिवन आतां 1 वरां जावन गेले. आतां गाय हाडली आनी गेले 3 पाने फेल. ती गाय आजून तशी बश्टी कोठ्यान पोसता. कितें जाणा गव्हर्मेंट म्हणटा कितें ऑनलायन करचो, तेन्नाच तांकां पयशे तुमकां आमी दितले बेगीन. जशें सुमुलाक ऑनलायन आहा न्हू ते पद्दतीन करपा आमचो कोणचो विरोध ना. खंय आतां आहात न्हू ते सोसायटीचे मेंबर सुद्दां तेंचो सुद्दां विरोध ना. तुमी डायरेक्ट ऑनलायन करा आमच्या सोसायटी, आमी धाडपाक तशे तयार आहा. म्हाका सांग पळय एग्रीकल्चर प्लस ही आतां जनावरां घेवपाक हे आतां आमची जे गरीब फार्मर आसा तांकां जर हे 12% लोनां घेवन जर आमी ताका इंट्रस्ट फारीक करून गेलो जाल्यार हेंची जो ही वयलो सबसिडी आहा इंट्रस्ट आहा न्हू ती 2-2 वर्सां येयना. ती 12% आमी लोनाचो हे कसो फारीक करतो म्हाका सांग पळोवया. तुमचं फायनल डिसिजन कितें आसा? तांकां कितें जाय गव्हर्मेंटाक कितें जाय खबर आसा? गव्हर्मेंटाक हेंच जाय की आमी गोवाड्रीचे बंद करून सुमलाकच गेल्ले जाय तांकां, म्हणून ते गोवाड्री कशें जाता. तुमचें मत कितें आसा? आमचें मत आतां तुमी लॉसान वयता, तुमी कितें म्हणटा? आयका सर अजय, आमचें म्हणणें फार्मरांचे एक तर गव्हर्मेंट आमचे गायी आहा ते सगळे व्हरपाचे आनी कितें लोन आहा पळय ते फारीक करपाचे. आमी आतांच धंदो बंद करता, आत्तां म्हणजे ऑन द स्पॉट. आमकां ती गायी नाका आनी हे फार्म हे आमकां फिल्डूय नाका. अशी आमची म्हणजे इतली आमी फार्मिंग सेक्टरान जगपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. म्हणजे पयलींचे दीस आतां उरोंक ना खूब, म्हणजे सगळे आंगार घेवन सगळं बॅलन्स हे करचो पडटा. ते शक्य ना पयलीं सारकें. ते तुमी विचारूंक वयतले कितें बाबा आमचे इन्सेंटीव मेळना, आमकां सपोर्ट प्रायस मेळना. ते सांगता ते डेरीक मेळना, लाडफे मेळना, मुळगांव मेळना. हेच एक्सक्यूज. एकूय रिजन मेळना आमकां. वॅलीड रिजन आसता पळय ते कशेंच मेळना. एक तर म्हाका दिसता गोवोरमेंट आमचो सुमुलाक फूल सपोर्ट करता, म्हणजे एक तर प्रमोट करता. ते खंय तरी तेंचे कितें लिंक आहा तें खबर ना, पण ऑलमोस्ट हे चल्लेलें आहा. फक्त छळ करपाचो एक गोवा डेरी बद्दल आनी हे आमकां फार्मरांक सोंपोवपाचें. केप्यां पाडी बार्शीच्या भगवान महावीर सरकारी हायस्कुलाच्या रिपेर सुरू करिना जाल्यार 25 मायाक स्कुला मुखार भुरग्यांक घेवन मोर्चा. पालकांची शिटकावणी. इमारत रिपेर करिना जाल्यार भुरग्यांक स्कुलांत धाडचे ना. हायस्कुलांत 250 भुरगीं शिकतात. वर्स जाले रिपेरा खातीर बोवाळ मारतात. शिक्षण अधिकाऱ्यांचे उतर. आमदार म्हणटा बाकीच्या हायस्कुलांची हीच दशा. केप्यां पाड्डी बार्शीच्या हायस्कुलाची ही अशी दशा. सरकार नवे शिक्षण धोरणाचे धोल बडयता. स्मार्ट शिक्षण, आधुनीक साधन सुविधा सोडात, गरजेच्यो गजाली सुद्दां नात. वण्टीचे कपचे गेल्यात, रंग ना, खंय केन्ना कितें कसरत सांगू नजो. अशे परिस्थितीत सुमार 250 भुरगीं थंय दीस काडटात. येता त्या शिक्षणीक वर्सा असले प्रयोग नाका म्हूण पालकांनी स्कूल बिल्डिंगेचे रिपेरिंगाक नेट धरला. सरकारान काम सुरू करचें ना जाल्यार 25 तारखेक स्कुला मुखार मोर्चाची शिटकावणी. शिक्षण अधिकारी येवन उतर दिवन गेल्यात. डेप्युटी डायरेक्टर सिल्विया मॅडम आयिल्ली हांगासर आनी तीन खरेंच अक्षता तीन हे कंडिशन पयलें आपल्या दोळ्यान पयलें आनी म्हणपाक लागली की खरेंच ह्या स्कुलाक रिपेराची गरज आसा. आनी आमी ते एकच सांगलें की जे स्कूल आसा पळय रिओपनिंगाच्या पयलीं जर रिपेर जायना जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक हांगासर धाडचे ना म्हणून. आनी तीन आमकां एक गॅरंटी दिला की करतले म्हणून कंप्लीट. 25 तारीख म्हळ्यार जर आमचे रिपेराचें काम केलें ना जाल्यार आमी 25 तारखेर परते सगळे पेरंट्स आनी भुरग्यांक घेवन हांगा पिसफूल मार्च काडटले. स्कुलाक धाडपाना तुमी भुरग्यांक? भुरग्यांकय आमी धाडपाना. आमदार एल्टन म्हणटा अशीच दशा जाल्ली आनीकूय हायस्कुलां शाळा आसात. तेवूय पालक जागे जावंक लागल्यात. आज पासून हे गव्हर्मेंट स्कुलां चड करून नांव घेता. पांडी गव्हर्मेंट हायस्कूल, तुगेले मोर्चिला गव्हर्मेंट हायस्कूल एंड प्रायमरी स्कूल, रातोरपा गव्हर्मेंट हायस्कूल, तुगेले आमगेले खोला प्रायमरी हायस्कूल गव्हर्मेंटाची. ह्या स्कुलांनी इतली परिस्थिती बिगड आहा की म्हाका दिसता तितून तुमल्या रिपोर्टरान जायलें गोरवां गोठ म्हणून
गोरवांक गोट्याच्या परिस्थिती बिगडा ह्यो गांवशाला तरी म्हाका दिसता बरी आहाय किंवा आमच्या त्या भुरग्यांक शिकपाचें इस्कॉलां आज समज तरी इतले मुद्दे तरी आमकां मुखार काण एसेंब्ली काण सरकारान जोड मुखार हाडले म्हाका दिसता आयदर सरकार फेल जालो एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालो कित्याक हे परिस्थिती अशी आहा की हे स्कुलांनी वचपाचें भुरग्यांक परिस्थिती कांय ना आनी आमी कांय डिसिजन घेला ही जी स्कॉलां ती मोरपिल्लर माडी फातोर्पा स्कॉलां 5 तारखेर न्यू एकेडमिक इयर स्टार्ट जातना भुरग्यांक आमी पेरंट्सान डिसिजन घेला स्कुलां धाडपाचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.